पेट्रोंग बायणा मुरगांव पालिकेचे गार्डन सामके वायट स्थितीन आसा। फाटली कितलीशीच वर्सां गार्डनाची कुयदाद घेतिल्ली ना। थळावे म्हणटात पालिकेक सांगून पासून गार्डनाची दुरुस्ती जायना। पालिकेची ताक ना जाल्यार थळाव्या गार्डनाची व्यवस्था करपाक तयार आसात। कितेंय करून बायणाचे हे गार्डन सांबाळून दवरपाकच जाय अशें लोक म्हणटात। पेट्रोंग बायणाचे हे पालिका उद्यान, ताचेर नदर मारल्यार ताका गार्डन म्हणप काय ना असो प्रश्न पडटा। गार्डन म्हूण थंय कसलेच चिन्ह ना, जाणट्याक बसपाक बाक नात, भुरग्यांक खेळपाक सुविधा नात, फूल झाडां तर नाच, आसा ते वाडिल्ले करण। चौगुल्यान गार्डन बांधले आनी म्युनिसिपालिटीक दिले आपण ही हालत ही पळय कित्याक एक भुरगें ल्हान भुरगें खेळटले जाल्यार ताका सुविधा ना। आमच्या सारके जाणटे मनीस बसतले जाल्यार हें कांय ना। हे पळय गार्डन कितें करून दवरलां तें पळय। हेच्या फुडें हें गार्डन बरें जावचें। कोणूय जर जाणटो मनीस किंवा एक ल्हान भुरगो जावं बायलां बायणां म्हणून हें गार्डन आहा तें गार्डन तरी बरे भाशेन हें करून दिया। 1991 सालान हे गार्डन विश्वासराव चौगुलेन बांदून पालिकेच्या सुवादीन केल्ले, पूण पालिकेक गार्डनाचो सांबाळ करपाक जमलें ना। गार्डनान नितळसाण म्हणटा ती नाच, कोयर, सिगारेटची पाकिटां आनी सोऱ्याच्यो बाटल्यो मात भरल्यात। सायडीन तरी बसपा जाता काय ना, कित्याक संडास गिंडास सगळी एक हे ना। हांगा पळयल्यार बाटल खंय पळय बाटल आसा, चलपाक आनी येवपाक भिरांत दिसता। झाड आसूंक जाय मरे, झाड आसूंक जाय, बरे बरे लोक बसूंक जाय, भुरगीं खेळूंक जाय। तेका म्हणटा गार्डन, हे कितें गार्डन न्हय। हेका लागून तो गार्डन मातशें पायल्या भाशेन जाय। 2001 वर्सा जुवारी कंपनीन गार्डन जाग्यार घाल्ले, पूण ते उपरांत पालिकेन गार्डनाची जतनाय घेवंक ना। आतां भायल्यान दुरीगय मोडपाक लागला। आमी हांगा खेळटाले बिळटा सगळें जालें, पूण गार्डन एकदम अत्यंत दुर्दशेचेर पावल्लें आसा। हांगा जाणट्यांक बसपाक जागो ना, भुरग्यांक खेळपाक कसलें साहित्य ना। पूण 2001 हांगासर जेन्ना जॉन वाज हांगासर MLA जाले त्या वेळाचेर इंडियन ऑयल आनी जुवारी हेंच्यांनी मेळून परत एकदा गार्डन डेव्हलप केलें आनी परत म्युनिसिपालिटीक हातीक सोंपयलें। जशें परत म्युनिसिपालिटीक सोंपयलें परत तेची दुर्दशा आसली तशीच जाली। म्युनिसिपालिटीन हांगा कितें कटींग करता भायर उडयता, चारी सायडीन कंपाऊंड मोडलेलें आसा। हांगासर पयलीं टॉयलेट आसली, काही कावन्सिलरांनी हांगा टॉयलेट केली, आपली पाटी लायली, तेचें इनॉग्रेशन केलें, पूण ती टॉयलेट काय सुरू जावना। आयज जर भुरगीं आयलीं, बायल मनीस येयली, गार्डनान टॉयलेट ना, वॉचमॅन ना, आनी रात्रीच्या वेळार जर तुमी पळयशात जाल्यार अनेक गैरप्रकार हांगासर मेळटा। आतां हांगासर पयल्या सोराच्यो बाटल्यो, सिगराची पाकिटां अशी अनेक गोश्टी हांगा चल्लेली आसात। आमची बायणाकारांची कळकळीची मागणी आसा म्युनिसिपालिटी कडेन, एक तर गार्डन मेंटेन करा, नाल्यार जे लोक मेंटेन करपाक सोदतात तेंचे कडेन सोपया। ह्या उद्यानाचो उद्धार करचो इतलेच बायणाचे लोकांचे गाराणे। प्रुडंटा खातीर दिशान परब। आता पळोवया गोंयांतले हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी। दिवचल बचाव अभियानान प्लास्टिकाचो वापर उणो करचो असो संदेश दीत लोकांक कपड्यांच्यो पोतयो वाटल्यो। कांय म्हयन्या पयलीं दिवचल पालिका आनी दिवचल बचाव अभियानान प्लास्टीक हटाव मोहीम चलयल्ली। मोहिमेक लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळिल्लो। दिवचल जवळजवळ 80% प्लास्टीक मुक्त जाल्ली, पूण आयज परत एकदा दिसता की प्लास्टीक परत कितें तरी वाडपाक लागली। म्हणून बिचोली बचाव अभियान आणि बाकीचे सगळे आमचे इतर कार्यकर्ते आयज परत सक्रिय जाल्यात आणि बिचोलीच्या म्युनिसिपालिटीक बरोबर घेवन आयज परत एकदा मोहीम आमी सुरू केल्ली आसा की दिवचलच्यान प्लास्टीक म्हणटा ती 100% आमी मुक्त करतले। दिवचलच्या नारायण झांटये कॉलेजीन शारिरीक शिक्षणाचेर खासा कार्यावळ दवरिल्ली। Sometimes I used to get so annoyed with this word PT. They used to say PT sir. Then I used to get angry. Physical education teachers who teaches these subjects very well. Only it is the management who has to control on this. In Goa University, after presenting the syllabus, and this syllabus has been approved by the Academic Council of the Goa University as it has come to college. But till now we do not have any course for the BA, BSc become this first year, second year as a physical education subject. नार्वे पंचायतीन नवे मुसुंडे खातीर फातोर लायलो। सध्याच्या मसणभुये लागसर देवाची सुवात आसा, ताका लागून लोकांक त्रास जातात। ह्या फुडें तीर्थार अंत्यविधी करपाक दिवचे ना अशें लोकांनी थारायला। देवाचें स्थळ आसल्या कारणान अष्टम भरता। अष्टमीक लोक हांगासर तीर्थाचेर न्हावपाक येता आनी जर समज थंयसर कोणी मेला आनी तेच दिसा जर समज हांगासर घातले हाडून जाल्यार खूब प्रॉब्लेम जाता आनी अशें जाल्लें आसा ह्यान पयलीं सुद्दां। हे लोकांक सांगूंक सोदता की कितें की आयज आमी जी मुसंडी बांदतली
ते मोसंडीचे तुमी थंय मोसंडीन हाडू घालू शकता. हे पळय आसा न्हू, हे आमकां हांगा देवा फुडें आमकां नाका. देवाच्या फुड्यांची मोसंडी काडून तेवटेन व्हरोन शिफ्ट करची. हितून कोणाचो राग ना, कोणी कितें म्हणप ना. उदय परब, प्रुडंटा खातीर. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.